श्रावण मासांतू याची पहिले परंपरा नागरपंचमी ही शुक्ल पक्षाचे पंचमी दिवस येतात. ते दिवस लोक नागा काट्या वचून नागा पूज करताची, दुधाचे नैवेद्य आणि परमळा फुलं नागा घालताची, आर्ध करून त्याला आराधना करताचे. तसे केल्या जन कसलो नागदोष असणारी वता म्हणून एक लोकाले विश्वास. हे नागरपंचमी बद्दल पुराणांतू एक दोन कहाणी असत, प्रसंग असायचे. ते कसं की मारी हो दिवस कृष्णानं कालिया मर्दन केले दिवस. कालिया म्हणलं नागू यमुना न्हंय तोरगेनो लोकांक त्रास दिता आशिल्लो. ते कृष्णाक कळगेनो तो तांतू उडी मारगेनो तेगेले मर्दन करून ताका जीवभिक्षा दिवंगेनो सोडता. आणि हेच दिवस महाभारतांतले जनमेजय रायानं आपल्या बापयले मरणाचे एक शेड तिसून म्हणून सर्पयज्ञ सुरू केल्लो उरता. ते सर्पयज्ञ आस्तिक म्हणून राबेश येता ते दिवस. राया तुगेल तसा पराक्रमी आणि धर्मनिष्ठ रायानं प्राणी हिंसा करच्याना आणि हे यज्ञ पैन राबाई म्हणून तो सर्पाल वती नेऊन ते राया सांगेन ते यज्ञ राबेश येता. आणि जनमेजय ते यज्ञ ते दिवस मुक्ताय करता. तो दिवस बी शुक्ल पक्षाचे पंचमी आशिल्ली. हो दिवस नागाल दिवस म्हणून आचरण करताचे. हाजे बद्दल हांव एक काणी सांगता तुमकां आतां. हाजे पयलें हे म्हगेले चॅनल तुमी पयले पण पळयता आसल्यार सबस्क्रायब कराची आनी शेअर कराची. रामापुरम मडगांवांत गंगम्मा म्हणले एक बायल मनुष्य तिगेले एक धुवे वर्षिक उरत आशिल्ली. तिगेले जीवन चलचे खातीर ती दूध विकून जीवन करता आशिल्ली. ती दूध विकच्या वचे पयलें थोडे दूध तापोवन निवून एक सान पडगणा घालून तिगेले आंगणा दवरून घंटी वाजयत आशिल्ली. तेन्ना सुमार इतले नाग येवन ते दूध पिंगून वता आशिल्ले. नंतर ती दूध विकच्या वता आशिल्ली. तिगेले दूध ಒಟ್ಟು खपता आशिल्लें आनी तिका जाय आशिल्ले तितले दुड्ड मेळून ती तिगेले धुवे वर्षिक जीवन करता उरता. तशी ती धुवेक एक शेतकरी पुता दिवन लग्न करती. तशी थोड्या दिवसांनी ती मरता. ते शेतकरीक 7 चेले उरताचे. हे गंगम्माल धुव धाकली सुनन 7वे पुताले. ही हुशार उरता, सुशिक्षित अशी उरता आणि एक नमुन्यानं मायाळू गुणाची उरता. ते शेतकरी 7 सुना एक दिवस तेंगेले घराक नेल सम करच्या माती जावका म्हूण गाद्याक खुरप घेवन वता. गाद्यान तुला माती काडता आसतना तांकां एक थंय दिवड दिसता. ते म्हालगड सून पळय माती काडच्या खुरपान ताका मारच्या वता. तेन्ना धाकली सून कसं म्हणटा, आका मार नाका दिवडाक, ताणें काय कसं नाही केलें ना न्हय, ताका इतले तो वचो म्हणून ताका सोडचें सांगती. ती जाव सोडता ते दिवडाक. तेन्ना तो दिवड वचून एक रुक्का म्हणत बसता. हे गुणसुंदरीक पयन धरून दिवड आनी म्हळ्यार अशी एक भक्ती श्रद्धा नम्रता उरता. ती वचून ते दिवडाक पांय पडून सांगता, तूं हांगा बस, हांव आनी थोड्या वेळा भितर घरा वचूंक येता, खंय वच नाका म्हण वता. ती घरा गेली पळय. घराच कामां करता करता ते दिवडाक आपण येता म्हूण सांगलें विसर वता. हेर दिवस सकाळीं उठान कामां करता आसतना ती पटकने उडक आसता. अरे हांव काल ते दिवडाक येता म्हूण सांगिल्लें, गेल्ली ना पळय हांव. तो मागीर वाट पळयताच कितके म्हणून एक आयदनांत तो दूध तापोवन निवून घेवन वता. तो दिवड खंय गेल्लो उरना, थंय बशिल्लो उरता. ताकी गेजेर मस्त राग बी येयलो उरता. हिणें येता म्हूण सांगला इल्ला न्हय, फाल्स उलयली ही आपणे लेगी म्हणून दिवड हिगेर वाट पळयता बशिल्लो उरता. ही गुणसुंदरी दूध घेवन येता आनी अण्णा हे पळय हांव तुका दूध घेवन आयल्या, हांव काल तुका येता म्हूण सांगिल्लें रे, जाल्यार हांव विसरून गेली, तूं म्हाका माफ कर म्हणटा. ते तेगेले उतराक आनी तिणें दूध हाडलें पळोवन तो दिवड शांत जाता. तो ते गुणसुंदरीक म्हणटा, तूं म्हगेलें फाल्स उलयली, येता म्हूण सांगून आयिल्ल ना म्हूण म्हाका राग आयिल्लो तुगेचेर,
हांव तुका चापला म्हण आशिल्लो, तूं म्हाका अण्णा म्हण आपयलें देखून तूं म्हगेली भयण जाली, हांव तुका कसन दिवं, जाय आशिल्लें माग म्हणटा. तेन्ना ती ताका पांय पडून सांगता, म्हाका कसन येनाका, हे जगार म्हगेल म्हळ्यार कोणी नाची, आशिल्लें कामां बी म्हगेली मोरून गेली, म्हाका एक अण्ण मेळ्ळें हांवें, म्हाका तेच एक व्हड खुशी. हांव केन्ना तुवें उडगास केलें तेन्ना तूं येवन म्हाका मेळ्ळो, इतलें पुरो म्हणटा ती. तशी तो दी वता, ही घरा येता, घरा येवन तुगेले कामां करचें लागता. अशी म्हणटा म्हणटा श्रावण म्हयनो येता. तेन्ना अशी पद्दत आशिल्ली, श्रावणांत बायल चडून तांगेले कुळार वता आशिल्लीची. हे शेतकरी सुन्न बी कुळार भायर सरतात. तेन्ना म्हालगड जेव कसो म्हणटा, पळय गो गुणसुंदरी, तुका तर कुळार ना कांय ना, तुगेले म्हणलें कोणें भाव बी ना तुका, तूं खंय वता, हांगा उर दिसता न्हय म्हणून ती एक न्हू निंद शिकून उलयता. तितले घट भितर ही आपणाले भावाले स्मरण करता. तो नाग एक चल्ल्याल रूप घेवन न्हू थंय येता. येवन ते शेतकरी म्हणटा, मामा हांव म्हगेले भयणी गुणसुंदरीक आपोवचे आयला म्हणून सांगता. तेन्ना तो म्हणटा, अरे म्हगेले सुन्येक तर भाव कोणी नाची, ती एकलीची म्हणून सांगता. तेन्ना तो म्हणटा, ना ना हांव तिगेले दूरचो संबंद, हांव तिका भाव लेखता, हांव ती कुळारा व्हरचें आयला, तिका पेटयाची म्हणून सांगता. तशी तो माव हो म्हणून ते गुणसुंदरी तागे बरशी पेटोवन दिता. ते भाव भयण दोगो लोक वता आसतना मध्य रस्त्यार तो चल्लो तिका आपणालें खरें रूप दाखयता, हांव तुगेले अण्णा म्हणून. आनी तिका सांगता, हांव तुका आतां म्हगेले नागलोक आपोवंक वता, थंय तूं कुळार करच्याक 4 दीस रावंक येता, तूं म्हगेले बाल घट्टी धरून घे, थंय तुका पाताळ लोकांत तूं मस्त दिवड आनी दिसतलेची, तूं काही भिवू नाका, तूं कण्णी कसलें करना थंय म्हणून सांगता. आनी तशी तिका आपोवंक न्हू पाताळ लोकां वता. थंय वाटेर तिका मस्त नाग दिवडा पिल्लशी फोटो दिसता मस्त, ती भिना जाल्यार. तशी ताणें तागेल्या घरा वचून पावताची. तो तागेल्या आम्माक नागमाताक आपयता, आनी आम्मा हिण म्हगेलो जीव आमचे येयलो, हांव एक भयण म्हणून मानल्या, आनी ती कुळार करचें हांगा आपोवंक येना हांव म्हणून सांगता. तेन्ना तागेल्या आवय खुशीन तिका पटोवण घेवन आपणाली प्रिती व्यक्त करता. ही थंय उरता. ते थंयचे वैभव पळोवन ती अगदी दंग जावन वता. ते वज्र वैडूर्य माणिक्य भांगराची राश राश उरता. ते पळोवन तिका अशी एकदम आश्चर्य. थंय तेन्ना आशिल्लें तेन्ना ती नागमाता सदळची थोडें दूद गून करून घेवन एक वाटी घालून दवरता आशिल्ली थंय, आनी एक घंटी वाजयत आशिल्ली. तेन्ना तिगेले बाकीची नाग कुमार आसात न्हय ते लोक येवन ते दूद पिवन वता आशिल्ले. हे ती गुणसुंदरी पळयता सदळची. तेन्ना तिगेले आम्माल बी उडगास येता, म्हगेली आम्मा बी अशी करता आशिल्ली न्हय म्हणून. तशी एक दिवस ती नागमाता ही गुणसुंदरी कसो म्हणटा, चेडा हे दूद व्हरून तुगेल्या भावांक दित म्हणून सांगता. ही हो म्हणटा आनी दूद तापोवन घेवन येता. जाल्यार ती ते दूद निवोवच्याक विसर वता. ते जरा हुंचे उरता दूद. ही गडबडीन तूं घंटी वाजोवन सोडता. तेन्ना ते नागा पिल्ल आसाचे पळय येवन ते दूद पिवचे वताचे. तांचें तोंड भाजता, तांकां राग सो येता, ही कमी चापतात म्हणून मना लेखताय. आनी तेल तिका येता आसतना ती आवय येवन सांगता तांकां, तुमी अशें करनाकाची, तुमगेली भयणी ती, तिगेल्या हातान चुकून तशें जालें. ती बी सांगता आमगेली चूक जाली, म्हाका तें दूद निविल्ला म्हूण कळना म्हूण तांकां सांगून घेवन ती क्षम मागता. तशीच ती नागमाता तिका भांगर वज्र वैडूर्य ओटू दिवन घेवन उताबर शिक तिला घाव घर तिका पेटयता. तीन हाडील ते भांगर वज्र मोती माणिक ओटू पळोवन ओट्टू जावं काय ना दंग जावन ताची. अरे बापरे कसं लिगेल कुळार बाबा, भाव कितलो व्हड श्रीमंत उरतालो म्हणून. तशीच ती म्हालगड जेव्हा बेगीन कुसडशी उरता. ती जेवट पळोवन कसं म्हणटा, इतलो तूं भांगर तुका दिलें मगो, भांगर वज्र वैडूर हे ओटू साफ करच्याक एक भांगराची सारणी शिवर कशें पळय तूं
म्हणून सांगता. नाग ऐकत ते आणि तो परत येता आणि आका आम्मान तुका दी म्हण ही सार नेहमी दिल्ली भांगराची, हा तुका दिवच्या विसरलो आणि एक हार उभी दिला तुका म्हण एक नवरत्नाचे हार ते बहिणी हातान दिता आणि तो वता. तो हार भारी छंद उरता. अट्टू लोक तो हार पळोवन अरे असल हार आम्ही केन्ना आयकल बी ना आणि पळेल तरी ना म्हण सांगताची. आणि ते हारा बद्दल अट्टू कडे चर्चा सुरू जाता. हे शेतकरी सुन्या लागी नवरत्नाचे हार असा ती कुळारच्यान दिल्लो म्हण. ही खबर ते नगराचे रायल बायली कळता. तिका दिसता तो हार हांवें घालूं घेवं का. ते शेतकरी सुन्यान कसं तसं घालूं घेवचें नवरत्न हार न्ही म्हण ती घोवा सांगता. तुम्ही ते हार म्हाका हाडून दिवू का म्हण हट दवरून बसता. तेन्ना राया निर्वाणा नव्या पाप तो आपल्या सेवकांक ते शेतकरी घर पेटयता आणि तो हार दी म्हण सांग तांकां म्हणटा. तो शेतकरी सुन्या पण सांगता रायान तो हार जाय म्हण सांगल्या म्हण. तेन्ना तिका भारी मना बेजार येता. देवा म्हाका मेर भावान दिलो हार हो राय व्हरताच न्हय म्हण. ती वगी तो हार कांडिता आणि गुणसुंदरी ती भावाला उडगास करता. तो येता तेन्ना ती दोळा उदा काडताची ताका ती हारा खबर सांगता रायान व्हेलेली. तेन्ना तो म्हणटा काही बेजार करनाका गो, तो हार तो राय परत तुका दिता पळय म्हण माय जाता. हांगा तो हार घेवन सेवक लोक रायाला घेताचे. राय तो हार बायले होवन दिता. बायल खुशीन गळ्या घालून येता. ते राणीन तो हार गळ्या घालून घेवन आरशी पळोवंक जेवता. तिका आरशीन ते हारा बदलाक दिवड दिसता. ती किणची मारता तो हार काडून उडयता. तेन्ना ते पळोवन रायाक एक म्हण आश्चर्य जाता. रायो आपल्या सेवकाक सांगता ते शेतकरी कानी ताका सुन्या घेवन यायचे रे हे कसन जादू टोन म्हण पळोवं का म्हण सांगता. तो शेतकर ताका सुन्या घेवन येता. रायो ती विचारता हे उठ कसं नाही हो हार मागीर बायले दिवडचो कशें दिसलो म्हण विचारता. तेन्ना ती अटू खबर सांगता आसतना तो दिवड थंय येता आणि थंय प्रत्यक्ष रूपान उरून ते राया सांगता हांव तिगेलो भाव हांवें दिलो तिका तो हार म्हण सांगता. ते नागा पळोवचे कशी थंय बशिल्लो लोक एकदम भक्तीन ताका पांय पडताचे. तशी तो नाग माय जावन वता. तो राय तो हार तिका परत दिता आणि सन्मानान ते मावांक आनी सुन्याक तांगेल्या घरा पेटोवन येता. ते दीस पंचमी आशिल्ली. तशें हांव लोक नागर पंचमी म्हणून हे व्रताचे आचरण करताचे. नागाक पूज केले निमित्तान कसलेची नागदोष असल्यार परिहार जाता म्हणून म्हणताचे. मेली काण जर तुमकां आवडल्या रे म्हाका एक लायक दिवचें विसर नाकाचे.